फोणेची अपडेट दिता आसतना ज्या अनुषंगान 2 दीस जाले गोंयान पावस पडटा आणि त्या प्रमाणे आमी म्हणटा की उदकाची पातळी नदी किनाऱ्याचेर वाडोवन जे बंधारे आहा ते तुडूंब भरलेले, नदयो भरलेल्यो आणि जे नदी किनारी जे गांव आशिल्ले आमी खांडेपार म्हणया उसगांव वाठार जावं मोले वाठार कुळ्या वाठार ह्या वाठारा कडेन जी घरां आशिल्लीं नदी किनाऱ्याचेर ती सगळीं तुडुंब ह्या उदकान जलसूत्र जाली। लोकांचे भरपूर हाल जाले, लोकांक सामान काडूंक मेळोंक ना आणि तितूर भितर बागायतीचेंय भरपूर प्रमाणात नुकसाण जाल्लें आसा। कित्याक जवळ जवळ 24 वरां मायज हें उदक स्टॅग्नंट उरलें आणि लोकांक कांयच आपलें सामान सुद्दां काडपाक मेळोंक ना। एकंदर हे सगळे हेजो आढावो घेता आसतना खुबशीं घरां आहा ती सामकी डॅमेज जाल्ली आसा, मोडोन गेल्लीं आसा आणि अजुनूय काही घरां मातयेची आसा ती पडपाच्या वाटेर आसा। पण म्हाका दिसता आमी म्हणटा की लोकां कडेन जेन्ना संपर्क केलो की लोक म्हणटा कालच्यान जायते आमदार म्हणल्यार फोंडेचो आमदार जावं आतां इच्छूक आहा इलेक्शनाक रावपी फुडारी तशेंच BJPचे काही पदाधिकारी खासदार हे येवन सगळ्यांनी ह्या घटनास्थळीची लोकांची म्हायती घेतली जावं तांकां मदतूय केली। पण एकंदर एक सरकाराची एक मदत जाय आसली ती सरकाराची मदत अजून पर्यंत तांकां पावोंक ना आणि काल आणि आयज जेन्ना उदक राती जेन्ना 10-11 उपरांत उदक देंवपाक लागलें तेज्या उपरांत लोकांक दिसलेलें की आयज तरी खंय तरी सकाळ फुडें सरकारी अधिकारी कोण तरी पावतले जावं डिजास्टर मॅनेजमेंट टीम त्या वेळार पावना पण आयज तरी पावतली। पण आयजूय ते कोण पावले ना आणि लोकांनी खूब मागणी केल्ली आसा की जी घरां मोडल्या आणि जे बागायतीचें नुकसाण जाल्लें आसा ते सरकारान तांकां दिवचें, तशेंच घरां मोडल्या तांकां घरां बांदून दिवचें म्हणून अशें तेंच्यांनी एक रिक्वेस्ट केल्ली आसा। ह्याच पार्श्वभुमीचेर आयज आम आदमीनूय जेंचे लोकांक रेशन ना तांकां रेशन दिल्लें आसा, प्लस जेवणाची पॅकेट्स तांकां दिल्ले आसा। कारण अजून काही घरांनी चूल पेटोवंक ना पयलींच्यान, सो अशे पद्दतीन लोकांचे हाल जाल्ले आसा। म्हणल्यार आमी केरयान धरया, खांडेपार बागान धरया जावं उसगांव वाठार गांजे गुळेली आणि काल लोकांची पासून परिस्थिती अशी आली की लोकांक निसण लावन हायवेचेर चडून त्या सायडीच्यान वचपाक दिले। कारण उसगांव ब्रिज हो आसा हो तुडुंब उदकान भरलेलो आणि हे आमी म्हणटा की 40 वर्सां पयलीं असो पूरग्रस्त अशी उदक चडलेलें आणि त्या उपरांत आयज सो हे सगळे एका लोकांनी सामोरे वचोन हे कांयच म्हणल्यार लोकांक सद्या मदत मेळोंक ना अशे पद्दतीन लोक उलयतात। ह्याच पलीकडे जे आमी ओपा खांडेपार म्हणटा थंय उदक भरोन जे पंप हावस आहा ते सगळे स्ट्रक जाल्ले आसा आणि लोकांक जे सोय आतां उदकाची सोय आसा ही 2 दीस इंटरप्ट आसतली आणि रिस्ट्रिक्टेड वॉटर सप्लाय लोकांक मेळटले। कारण टँकरद्वारेच उदक सप्लाय जातले। कारण जे मोटर जे 24/7 जे उदकाक लागून चलतात ते सद्या उदका सकयल येयल्ले आसा, सबमर्ज जाल्ले आसा। सो तेंचे जे मोटर आहा ते सर्विसींग करून तेज्या उपरांतूच ते परत चालीक लावपाचे आणि तेज्या उपरांत वॉटर सप्लाय आसा फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी, शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी, प्रियोळ कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि कुंभारजुआ हांगासर हे वॉटर सप्लाय रिस्ट्रिक्ट आसतले आयज आणि फाल्यां। सो लोकांनी आतां तांकां जेंकां उदक ना तांकां टँकराद्वारे उदक सप्लाय करपाक वयतले अशी आमकां ओपा वॉटर वर्क्स हांगसरल्यान म्हायती मेळिल्ली आसा। ही एकंदर आशिल्ली फोंडेची अपडेट।